नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा ददाति स्वं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृषभानुसुते वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सगळ्या भक्तांचे हांव हार्दिक स्वागत करता आयच्या सत्संग कार्यक्रमात। शिला प्रभुवातर्फे आणि आमच्या इस्कॉन संस्थेतर्फे तुम्ही तुमचो बहुमूल्य असो वेळ काढून येता भगवंताची कथा ऐकपाक। आम्ही चर्चा करताले श्रीकृष्ण लीला आणि आमी तेका शीर्षक दिला श्रीकृष्ण लीला माधुरी। श्रीकृष्ण लीला माधुरी म्हणजे मधुर कितें मधुर। एकमात्र असे भगवान जे आसा ते म्हणजे मधुर लीला करता ते म्हणजे भगवान श्रीकृष्ण। तर हे श्रीकृष्ण लीला माधुरीतल्यान आमी भगवान श्रीकृष्णाच्या लिलेत ही मुख्य भगवंताची प्राकट्य लीला आसा ही आमी अजून चर्चा करूंक नासली, सुरवात करूंक नासली। सो आमी आयज भगवान श्रीकृष्णाची जी प्राकट्य लीला आसा ती आमी आयज सुरवात करता। आणि येणारा जो आता एक सत्संग सोडून फुडलो जो सत्संग आसा म्हणजे फुडल्या विकान बलराम जयंती आसा म्हणजे श्री बलराम भगवंताचो प्राकट्य दिवस आसा। पूण तेच्या पयलीं आमी आयज प्रवेश करता ह्या लिलेंत भगवंत कशें प्रकट जाले। तर आयज हांव आयकतालो शिला प्रभुपादाचें प्रवचन। प्रभुपाद सांगता की भगवान श्रीकृष्ण जेन्ना प्रकट जाले तेन्ना पयलीं कशें प्रकट जाले चतुर्भुज रूपान प्रकट जाले। तेका लागून भगवान म्हणटा भगवद्गीतेन तर हेज्या वयल्यान तुमी समजपाक शकता की भगवान कितले महान आसा आनी आमी कितले धाकटे आसा। आणि कशें ह्या जगात एक मनीस आपल्याक देव मानता, आपली पुजा करून घेता वेगवेगळ्या लोकांक कडल्यान। पण भगवंत कशें महान आहा ह्या एकाच धाकट्या प्रसंगांतल्यान कळटा की भगवंत प्रकट जाले तेन्ना कितें म्हणले तुमी कितें आसलें तेका 4 हात आसले आनी कितले सुंदर दिसता न्हू 4 हात। आता आमी जर 4 हातान प्रकट जाले आवयच्या पोटांतल्यान जाल्यार कितें जातलें
पयलीं थंय न्यूजार येतले किंवा थंय सर्टिफिकेट ॲप नॉर्मल कितें राक्षस वॉर्निंग येयलो कित्याक इतले आतां ह्या सृश्टीच्या इतिहासान पयल्या की सगळ्यांक 2 हातींतून येता आनी जेन्ना कोणाक 4 हात जर येयले जाल्यार कोण म्हणटले भियातली आवय तुमी भियातली आनी ताका स्विकारूच करची ना. हे 4 हात ॲप नॉर्मल मनीस भायर येयला अशें म्हणटले. भगवान प्रकट जाले तेन्ना भगवान विष्णूच्या उपरांत भगवान श्री कृष्ण जेन्ना स्वता खरें रूप दाखयलें आपले पूर्ण केस आहा ते कशे आसले कितें म्हणटात सर्कल कितें म्हणटात घुंगरे घुंगरे के कोंगरे केस माताजीच करता न्हू कोंगरे केस बी करता. तर हे कोंगरे केस आसले कोणाचे भगवंताचे आनी भगवंताचे मुख जे आसले ते सामके तेज निळे. भगवंताच्या आंगाचेर कितें आसलें जाणा सोने आसलें. अरे बाबा माता देवकीच्या निकते गर्भांतल्यान भायर येयल्या प्रकट जाल्या आंगार कितें आसा कसले हार सोन्याचे आनी केस कशे आसा आनी आंगाचेर पूर्ण शरीर आहा हें सुंदर चकचकता. आतां खंयचो असो भुरगो आसा जो असो येता केस घुंगरळ गळ्यान कितें सोन्याचो हार आनी शरीर पूर्ण सुंदर अशें आसता. भुरगो भायर येयल्या उपरांत कितें आसता शरिराक चिकल आसता. एमनीबायोटीक एसीड म्हणटात ताका खंय एमनोबायोटीक एसीड कितें आसता सारकें पूर्ण शरिराक लागलेलें आसता. त्या रुमान जो रूम आसता पळय ताका गर्भ म्हणटात. तो गर्भ खंय पूर्ण 4 वटेंतल्यान पॅक आसता. कितले म्हयने 9 म्हयने. 9 म्हयने त्या गर्भान जे आवयन कितें कितें खाल्लां तें त्या गर्भान वचून रावता. थोडें थोडें कितें रावता. आनी म्हाका सांग 2 दीस आमच्या घरा जर कसलें जेवण उरलें समज जाल्यार कितें जाता तिसरे दिसा खावपाक बरें दिसता न्हू काय दिसता. फ्रिजान आतां तरी फ्रीज येयला पयलीं पयलीं उडयताले तें अशें जेवण पोटान जर उरलें कितले म्हयने कितें जातलें थंय कितें जातलें किडे किडे तयार जातले. तर भितून पोटान जो गर्भ आसता भुरगो आसता तेच्या सायडीक आनी कोण तयार जाता तेजे भाव तेजे वांगडा आनी भाव तेजे तयार जातात. आतां तांकां खावपाक कमी पडल्या जाल्यार ते कितें करतले ते कितें करतले ताकाच खातात. म्हणून भुरग्याची चामडी कशी आसता मातशी खाल्लेली कशी आसता काय ना अशी कात्रे कात्रे आसता. आनी त्या भुरग्याक भायर काडल्या उपरांत आतां हो भुरगो भितून श्रीमद भागवतमान वर्णन येयला 3ऱ्या स्कंदान काय 4थ्या स्कंदान हो जीव त्या भुरग्याक आतां नांव आसा भितूरल्यानूच आमी नांव दिता तुजें नांव भुरगो भायर येयल्या उपरांत नांव दिता. हेजो अर्थ पयलीं कोण आसलो तो पयलीं नांव ना कोणाक तशें हेजो अर्थ पळोवंक गेल्यार एक्चुली आमचें कोणाचें नांव तुजें अनिकेत आनी हेजें अर्थ नांव एक्चुली ना. ही आमी एक कितें म्हणटा ताका आयडेंटिटी कितें वळख जावच्या खातीर. दॅट मिन्स हेज्या वयल्यान कळटा की आमी हे अनिकेत न्हू आनी कोण हो न्हू तो न्हू तो न्हू हें कांय ना एक्चुली सगळें शरीर आनी शरिरा भितर कितें आत्मा. तो जो जीव आहा त्या पोटान प्रार्थना करता कोणाक भगवंताक प्रार्थना करता की आपल्या अंगाच्यान भायर काड. आपूण कितें करतलो तुजी सेवा करतलो. आनी जसो टायम येता तेन्ना ताका त्या प्रेशराचेर भायर धुकल्लो वयता कर्मानुसार. त्या प्रेशरार भायर धुकलतना भायर वचपाक वाट धाकटी आसता हें शास्त्रांत सगळें सांगलां. त्या प्रेशरान भायर वचपाक वाट धाकटी आसल्या कारण ताका आनीक दुख्ख जाता. तें दुख्खान विसरता तो की आपूण कितें करतलो पूण तो ऑलरेडी भायर पावल्लो आसता ना. आतां भायर कसो पावला खबर आसा खंयच्या अवस्थेंत पावता भायर तो उलटो कसो तकली पयलीं भायर पावता काय ना. 9 वर्सां तो तकली सकयल आनी पांय वयर करून आसता. जितलो योगा रामदेव बाबान सुद्दां करूंक ना. तकली सकयल आनी पांय वयर करून आसता तो तितून गर्भान. आनी तो त्या पोजिशनांतल्यान भायर येता
आणि त्या प्रेशरच्या भायर येयल्यापर्यंत सगळं विसरता की आपण प्रार्थना केली. ही प्रार्थना श्रीमद भागवतमान 3ऱ्या स्कंदान येयल्ली आसा आणि त्याच्या पयलीं वर्णन दिला कर्मणा दैव नेत्रेण जंतु देहोपपत्ते स्त्रिय प्रविष्ट उदार पुंसो रेत कणाश्रय. हो श्लोक सांगता की एका स्त्रियाच्या गर्भान एक जीव कर्म आणि दैवाच्या हेजेर धाडलेलो आसा. एक स्त्री आणि पुरुष जेन्ना संबंध करतले चारी तेन्ना एक दुसरो जीव त्यांच्या गर्भान कर्मानुसार धाडलो वयता. कशानुसार हांवें कितें म्हटलें कर्मानुसार. असो भगवंताक कोणाच्या गर्भान कर्मानुसार वयची गरज ना. भगवंत चूज करता आपूण की आपूण कोणाक प्रकट जातलो तो. भगवंताक फोर्सान येवपाची गरज ना कारण भगवंत हे भगवंत आसा. कोणाकूच चूज करपाक मेळ्ळें काय की आपूण सावड्ड्यान येतलो काय फोंड्यान येतलो काय आपूण अंबानीगेर येतलो अमिताभ बच्चनागेर येतलो. कोणा कडेन चॉयस आसली? कोणा कडेन चॉयस आसली? विदाउट पॅराशूट आमकां वयल्यान धुकल्ल्या. विदाउट पॅराशूट ना पॅराशूट नासतना धुकल्ल्यार येतले आनी डायरेक्ट भोगूर पडटले कितें. तशाच प्रमाणे आमी कर्म आणि दैवाच्या नियंत्रणा खाली आमी ह्या जगान येयल्ले आसा. कोणाकूच चूज करपाक मेळना की गरिबागेर जन्माक येवया श्रीमंतागेर जन्माक येवया काळो रंग आसतलो आपलो गरो आसतलो आनी कितें आसतलें सावड्ड्यान येतलो फोंड्यान येतलो म्हापसा गोंयान पाकिस्तानात खंयसरूय जन्म येवं शकता. तर अशें भगवंताक हें सगळें लागना. आनी तो जीव जेन्ना त्या गर्भांतल्यान भायर येता आनी भायर येयल्या उपरांत जाता कितें जाता तो सगळें विसरता आनी सायडीक सगळे लोक आसता आनी ते म्हणटा कितें हॅपी बर्थडे अशें म्हणटा. हॅपी बर्थडे. तर एक प्रवचन आयकतालो प्रभूजी म्हणटालो हॅपी बर्थडे न्हू हॅपी बुड्डे. बुड्डे म्हणजे जाणटो जालो. एक्चुली हॅपी बुड्डे ते हॅपी बुड्डे म्हणजे एक्चुली डेलीच आमी कितें जाता जाणटे जायत वयता. एक भुरगो आहा तो सुद्दां एक दीस फुडें वयता म्हणजे जाणटो जायत वयता न्हू. तेका लागून कितें म्हणपाक जाय हॅपी बर्थडे एक्चुली फॅक्ट. आनी मागीर तेका भायर येयल्या उपरांत पयलीं थापड खाता न्हू भुरगो अशेंच आसता कितें न्हू. डॉक्टर कितें करता थापड मारता एक नेटार की आसा पळोवपाक तो जितो आसा काय ना. आनी खरेंच एक्चुली जर श्वास घेयना आनी जर तेका कांय चेतना न्हू जाल्यार तेका परत दामलो वयता आनी कितें वयता. अशें भगवंताक केन्ना करचें पडना. इत पर्यंत की भगवंताक केन्ना केन्ना गर्भांतल्यान येवपाची गरज ना. खंयचे येता भगवंत कशें येता खांब्यांतल्यानूय येवं शकता. खांब्यांतल्यानूय येवपाक शकता भगवंत. भगवंत एका कोणाच्या पोटांतल्यान येवपाक शकता. आनी तें बी कृष्ण कितें अशें ना की गर्भांतल्यान येयलो प्रकट जालो. वसुदेवाच्या मनांतल्यान देवकीच्या मनान देवकीच्या मनांतल्यान गर्भांतल्यान भायर डायरेक्ट. आनी सुंदर वर्णन केला. आनी हे पळोवपाक कोण येयल्ले आतां ऑपरेशन थिएटरान कोण नासतात हांगा कोण येयल्ले ऑपरेशन थिएटरान पळोवपाक देवी देवता येयले. स्वयं ब्रह्माजी आनी शिवजी येयल्या डिलिव्हरी पळोवपाक. कॅन यू इमॅजिन स्वयं ब्रह्माजी आनी शिवजी अशें कोण येता खंयच्या जर आपूण देव म्हणटा कोण ह्या जगान आसा लोक कोण येता अशें पळोवपाक. आनी येयल्या उपरांत भायर येवच्या पयलीं भगवान देवी देवता सगळे येयले पळोवपाक. आनी तेज्या उपरांत कितें केलें तेंच्यांनी पुष्प कितें पुष्प सगळे उडयले फुलां उडयली. तर एका लागून भगवंताचो जो जन्म आसा हो खूब दिव्य आसा. भगवंत म्हणटा भगवगीतान की हे जे कोण आपले जाणटलो पळय तोच ह्या भौतीक जगांतल्यान मुक्त जावन खंय येतलो आपल्या धामार येतलो. म्हणून जन्माष्टमी आमी मनयता. म्हणून आमी जन्माष्टमी मनयता. म्हणून आमी भगवंता बद्दल आयकता. म्हणून कृष्ण महाराजान हरे कृष्ण आमी भगवंता बद्दल आयकपाक जाय. आनी आतां हांव पळयता आमी की परीक्षित महाराज 9व्या स्कंदान प्रश्न करतालो की भगवंता बद्दल आपल्याक सांग. आनी 10व्या स्कंदान परीक्षित महाराज आतां उलयता सुखदेव गोस्वामीक सांगता की आपूण कृतज्ञ आहा तुका
की तू आता म्हाका हें सांगतलो आणि ह्याच भगवंता ज्या भगवंताबद्दल तू आता म्हाका सांगतलो पळय त्याच भगवंतान माझ्या आज्या पणज्याक वाचयल्ले. कोण? अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर हेंकां तू वाचयले. तू कुंती महाराणी वाचयले, तू द्रौपदीक वाचयले आणि आता सुद्धा हांवूय तुजोच आश्रय घेता. या भगवंताक परीक्षित महाराजान खंय पळयला? एक्चुअली जन्म जावच्या पयलीं सुद्धा पळयला. खंयसर? गर्भांत पळयला. अशा परीक्षित महाराजाक हो दंड मेळ्ळो. कितें दंड मेळ्ळो? 7 दिसांनी. हेजो अर्थ भक्ती केले हेजो अर्थ असो की आमकां कांय दुख्ख येवचें नाशिना, वयल्यान चड दूख येवपाक शकता. पूण भक्ती करपाची बंद करया. फाल्यां सकाळीं कोणाक कॅन्सर जालो, कोणाक एक्सिडंट जालो, कोण मेलो, प्रोग्रामाक येताना कितें जालें? आमी प्रोग्रामाक वयताले आनी अशें जावप, अशें कांय ना. ह्या भौतीक जगात दुख्ख सुख सगळ्यांक आसतलें. पूण ह्या दुख्ख आनी सुखाच्या वयर कशें वयतले आमी? ते दुःख सुख असताना सुद्धा आम्ही त्या दुःख आणि सुखाक मनाक आम्ही लावून घेवंक फावना. अशी मनस्थिती केन्ना आम्ही तयार करतले हेच्या खातीर भक्ती आसा. कारण ह्या भौतीक जगात रावून कितेंय करा तुम्ही, जाल्यार दुःख येतले म्हणजे येतले. पयशाची दूख, कोणाक कामाचें दूख, कोणाक परिवार भुरग्यांचे आनी कितें चालूच आसतलें. मरे पर्यंत दुःख केन्ना? मरताना बेडीचेर सुद्धा दूख आसतलें. पूण भक्तिबंद करतले आमी. ह्यांच्या जीवनात पळोवया आता आमी फुडें आमी चर्चा करतली की देवकी माता आणि वसुदेवान 12,000 वर्सां तपस्या केली. कोणाक हाडपाक? भगवंताक प्राप्त करपाक. रोखडेच भगवंत येयले ना. देव आतां फुडें आमी पळयतले देवकी माताचें लग्न जेन्ना जाता रोखडोच केदो व्हडलो संकट येता की आकाशवाणी जाल्या उपरांत ज्या भावान लग्न केलां आपल्या भयणीचें तेजेच केस घट धरले आनी तलवार गळ्याचेर धरली आनी मारपाकूच आसा. मारपाचेच आसा. पूण समहाव वसुदेव आहा तो वाचयता. आनी तेज्या उपरांत कितें? आतां आमी चर्चा करया. तर तेका लागून परीक्षित महाराज कृतज्ञता म्हणजे उपकारी आसा. पूण कोणाचे? भगवंताचे उपकारी आसा. कारण तेणी म्हाका वाचयल्लो खंयसर? तेणी म्हाका वाचयल्लो गर्भांत. तर परीक्षित महाराज सारको चक्रवर्ती सम्राट जेका भगवंतान स्पेशल वाचयला म्हणजे भगवंताची कितली कृपा आहा तेजेर पळय. त्याच परीक्षित महाराजाक जिवनान एकदा परत असो प्रसंग येता, संकट येता. हेजो अर्थ परीक्षित महाराजाक जर जाता जाल्यार आमकां कित्याक जावचें ना? आमकां 100% जातलें. आमी तयार रावपाक जाय. भक्ती करता हेजो अर्थ न्हू की दुःख केन्ना येवचें ना आनी वयल्यान चड दुःख येवपाक शकता. जितले भक्त जावन गेले तेंच्या जिवनान दुःख आसा. हेजो अर्थ कितें? भगवंत कितें कमी पडटा काय खंय भक्तांक वाचोवपाक? ना. भगवंत सांगपाक सोदता की भौतीक जगात रावपाचो जग न्हू. आयज आतां आमी चर्चा करताले हांव आनी राजेश कितें चलता बांगलादेशांत पळयला न्हू? बायलांचेर रेप जाता हिंदू आनी भक्तांचेर रेप जाले. इस्कॉन मंदिर फोडली, सगळी मंदिरां फोडप चालू आसा. जे लोक आसा इस्लाम मुस्लीम ते हिंदूचेर धांवडटा, हिंदू मारता, फोडटा सगळें. कशें असुरी प्रवृत्ती. भक्त भक्ती करता पूण कितले दुःख कर्मानुसार आनी काळानुसार भोगचें पडटा. हेजो अर्थ भगवान ना अशें ना. वेळ येतो ज्या वेळार कर्मानुसार प्रत्येकाक सोंसचें पडटलें. कारण तशी कर्म आसता. अशें न्हू की आमी कितें वायट केलें ना अशें ना, पयलीं केलां तेजें आमकां भोगचें पडटलें. भगवंत तुमी खंय गेले अशें म्हणपाक शकना. प्रार्थना आनी भगवंता प्रती श्रद्धा ही सगळ्यांक तशीच आसपाक जाय. भगवंत वाचयतलो केन्ना वाचोवचो वाचोवंक ना हेजो अर्थ तशें न्हू की भगवंत ना. भगवंत आसा. तशेंच भगवंता खातीर परीक्षित महाराज आतां म्हणटा की आपूण खूब कृतज्ञ आसा की आतां परत म्हाका हो अवसर मेळ्ळा तुज्या बद्दल आयकपा खातीर. तेका लागून 10व्या स्कंदान परीक्षित महाराजाक सुखदेव गोस्वामी कृष्ण लीला खातीर सांगपाक सुरवात करता. एक बार माता पृथ्वी राजाओं के वेश में गर्वित लाखों असुरों की सेना से बोझिल हो उठी तो वह इससे छुटकारा पाने के लिए ब्रह्मा के पास पहुंची. तर कितें जालें? एकदा कितें जालें? जायत चल्ला ते. कितें जालें? एकदा
असेच कोणतरी राजा स्वतःक राजा मानता पण अधर्म करता, असुरांचो जो लोकसंख्या इतकी वाढली, असुर प्रवृत्ती इतकी वाढली, किती झाले की पृथ्वी हा तिका भार सहन जायना जाता. आता सुद्धा आम्ही पळयता की दैवी प्रकृती जी आसा ती पृथ्वीक जेन्ना त्रास जाता तेन्ना भूकंप, सुनामी, ज्या जाग्यार गायक मारले वयता, पाप प्रवृत्ती वाडटा त्या जाग्यार भूकंप येता. चायना, जपान चालूच असता. कितले कत्तलखाना म्हणजे गायक मारता. हे सगळे कितें, हे सगळे पाप मनशान केल्ले पाप आहेत. रोखडेच भूमी देवी आहा ती रोखडेच प्रतिक्रिया दिता, रिएक्शन दिता. हेचो अर्थ ही भूमी देवी आसा, ह्या भूमी देवीक सहन जायना वायट प्रवृत्ती, वायट व्यवहार तेन्ना रोखडेच. तशीच भूमी देवी हांगासर सहन जायना जालें म्हणून भूमी देवी खंय वयता, पाने के लिए ब्रह्मा के पास पहुंची. तर ब्रह्मदेव जे आसा, ह्या ब्रह्मांडात जे श्रेष्ठ व्यक्ती आसा, जे देव आसा, भगवान विष्णूच्या नाभींतल्यान कमळाचेर प्रकट जाल्ले व्यक्ती, जेणी ह्या एका ब्रह्मांडात वेगवेगळे जे सृष्टीचे निर्माण करपाक जे कार्य आहा तितून सहायता केल्ली आसा, अशें ब्रह्माजी कडेन वयता. कोण पूण कशें रूप घेवन गेली, पृथ्वी राजा एक बार माता पृथ्वी हांगासर दिवंक ना ती कसलो रूप घेवन गेली. माता पृथ्वी देवी कसले रूप घेवन वयता, गोमाताचे. तर प्रश्न येवंक जाय न्हू, कित्याक गायचेर रूप घेतले, गायचेर रूप कित्याक घेतले, प्रश्न येना कोणाक, गायचेर रूप कित्याक घेतले. गाय म्हणजे आई. ओके, पृथ्वी सुद्धा आई, गाय एक आई, 7 आई असतात. गाय, पृथ्वी, स्वतःची आई, टीचर, गुरुजी बायल ही आवय, आणि नर्स ही एक आवय. अशे 7 आवय असतात. खबर आहा तुमकां, 7 आवय असतात. तशी गोमाता एक आवय. आम्ही मे बी 1 वर्सा खातीर आवयचे दूध पिता, पूण जीवनभर दूध कोणाचे पिता, चाव. ज्या गायचे दूध पिता पूर्ण जीवनभर, त्या गाय पोसता कोण पोशिता. दूध पिवपाक जाय सगळ्यांक, पूण गाय खंय धाडटा, जाणटी जाली गाय कत्तलखान्यात. ज्या गायक आमी, जे गायचे दूध पूर्ण भुरग्यांक पिता, स्वता पिता, पनीर करून खाता, पेडा खाता, मलाई खाता, दही खाता, पूर्ण वर्षभर जीवनभर दूध पिता. गायची सेवा दुधा खातीर सुद्धा करून भोवना. गायची सेवा करपाक जाय, कारण गाय भगवंताक प्रिय आसा. खबर आसा तुमकां, गो सेवा म्हणजे कितें खबर आसा, गो सेवा इज नॉट बिझनेस एक्चुअली. प्रायमरी थिंग, मुख्य गो सेवाचो जो हेतू आसा हो की गायची संतुष्टी. परमपूज्य राधानाथ महाराजाक एकदा विचारले की खंयच्या मंदिरान आमी गोशाला सुरुवात केली. तर परमपूज्य राधानाथ महाराज म्हटले, गोशाला सुरुवात केल्या, ओके कितले गाय हा, ओके ओके गाय. तर महाराज म्हटले, गाय खुश आसा. कितें विचारले, गाय अशें विचारूंक ना कितले लिटर दूध येता, अशें विचारले, कितले शेण मेळटा. गाय खुश आसा जाल्यार विचारले. गाय जेन्ना खुश आसतली पळय तेन्ना समाजात सुद्धा ऑटोमॅटिकली शुद्धता, शांतता असतली. कारण गाय हो आमच्या समाजातलो मुख्य एक गो सेवा एक मुख्य विषय आसा. हांव सुद्धा करिना, म्हणटा हांव सांगता तुमकां, हांव सुद्धा करिना. तर गाय खुश असल्या उपरांत मागीर जे गाय जे दूध दिता आणि कितें शेण दिता किंवा दितली चालू असतले, त्याचा उपयोग आम्ही गायची सेवा आणि एज अ बिझनेस, जर कोण घरान गायचेर जगता किंवा देवूळ गायची सेवा करता, देवळा खातीर डोनेशन ते करपाक शकता. पण मुख्य हेतू गायची सेवा करप, गाय कितें करपाक, संतुष्ट करपाक. कारण शास्त्रांत गायची सेवा करून कितले फायदे आसा हे सांगलेले आसा. फायद्या खातीर करपाक जाय म्हणना, गायचेर हात फक्त भोवडून फाटीचेर, गायचेर हात फक्त भोवडून खंयसर फाटीचेर हात भोवडयलो की आता खबर आसा, प्रेशर ब्लड प्रेशर कितें जाता,
संतुलित जाता, कंट्रोल जाता. गायचे हात बोडी जाल्यार कॅन्सर सारको जावपाक शकता. गायची सेवा केली जाल्यार वेगवेगळे रोग आहा ते सारखे जावपाक शकता. एक कोण तरी कपल असले म्हणजे पुरुष स्त्री, तांकां खूब वर्सां जाले संतान भुरगे जायनासले, तर एका भक्तान सांगले की तुमी गायची सेवा करा. 2 वर्सां गायची सेवा केली, तांकां भुरगे जाले. फॅक्ट अशे वेगवेगळे सांगता. गाय वांगडा रावले जाल्यार मन. एकलो भक्त सांगतालो गोकुल धामांतलो भक्त की आपल्याक खंय गाय जी आपले मूत्र त्यागता किंवा आपले जे शेण म्हणजे जे गोबर जो त्यागता पळय ते पळोवपाकूच खंय आपल्याक इतलो आनंद येता. आमी हसतले न्हय आनी कितें. गाय कितें करता, मूत्र त्यागता आनी आपले जो गोबर जे शेण आहा ते जेन्ना त्याग करता ते पळोवपाकूच खंय आपल्याक डेली मजा येता. आनी त्या गाय वचून जेन्ना आपूण हात लायता पळय तेन्ना आपल्याक दिसता की आपलो आयज दीस बरो गेलो. तो भक्त जेन्ना फोंड्या येयल्लो सांगपाक लागलो आपल्याक हें सिटीन हांगा रावन कितें जालें खंय एक दीस. होडनाचो आवाज आनी कसलो आवाज. सांगपाचो विचार केलो की गाय वांगडा रावप हें एक शुद्ध जीवन. हांव सांगतालो की कित्या खातीर गाय भशेन जावन गेली, कारण गाय भगवंताक खूब प्रिय आसा. नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्हिताय च कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. गो ब्राह्मण्य हिताय च म्हणजे गो आणि ब्राह्मण. हिताय च कोण, यांचे हित करपी ब्राह्मण आणि गाय हे भगवान श्रीकृष्णाक आवडटा. म्हणून तुम्ही भगवान श्रीकृष्णाचे धाम आहा त्या धामाचे नाव कितें, ज्या जाग्यार सगळ्यात उत्तम जे नाव कितें, गोलोक. लोक म्हणजे लोक म्हणजे स्थान. कसलो स्थान, गो. गो म्हणजे अरे ज्या जाग्यार तुम्ही गेले जाल्यार तुमकां कितें दिसतले. आनी आमी खंय वचपाक सोदता, आमी गोलोक वचपाक सोदता. गाय दिसतली आमकां. वयतले तुमी, वयतले काय वयचे ना, वयचे ना, कारण थंय भगवंत आसा आनी भगवान आपल्या गाय वांगडा खेळटा. भगवंताक गाय खूब प्रिय आसा. अशें हे गोलोक जे आसा ज्या जाग्यार गाय आसा ते गाय जे धाम आसा हे चिंतामणी धाम. चिंतामणी म्हणजे थंय कसली चिंता करपाची गरज ना. त्या जाग्यार ऑलरेडी सगळे ऑटोमॅटिकली इच्छा आहा ती पूर्ण जाता. ज्या गोलोक वृंदावनान तुमकां कितें खावपाची इच्छा जाली, कितलेंय खाल्लें जाल्यार पोट तितलेंच उरतलें, आनी ना खाल्लें सुद्दां जाल्यार तितलेंच उरतलें. केन्ना न्हीद येना, केन्ना रात जायना, सदिनाच फ्रेश दिसता. जितली भगवंताची सेवा करशीत तितली आनीक करची कशी दिसता. आनीक केली आनीक करची कशी दिसता. म्हणजे दुःखाचो लेश मात्र अनुभव केन्नाच जावं शकना, कारण ताका वैकुंठ आनी गोलोक वृंदावन म्हणटा. ज्या जाग्यार भगवंत आपल्या गाय वांगडा सदिनाच प्रेमाचो आदान करता. म्हणून पृथ्वी देवी गायचे रूप घेवन वयता, कारण तिका आतां भगवंता कडेन वचपाक जाय. पूण वयताना कशी वयता की गुरू परंपरेंतल्यान वयता. पयलीं ती आदरतापूर्वक ब्रह्माजी कडेन वयता आनी ब्रह्माजी ताका घेवन सगळे देवी देवतांक घेवन ब्रह्माजी कडेन जेन्ना गेली तेन्ना ब्रह्माजी म्हणपाक शकता आसलो ओके ओके तुजो प्रॉब्लम हांव सॉल्व करता अशें म्हणून ना ब्रह्माजी कळ्ळें कितें ओ हें खूब डिफिकल्ट आहा. हें खूब कितें आसा, डिफिकल्ट आसा. कित्याक एक टायमार आपूण अशेंच वरदान दिल्लें एकल्याक, तेणी मागीर खूब त्रास केलो. कोण हिरण्यकश्यपूक सुद्दां कितें केलें, एकदां ब्रह्माजीन कितें केलें, वरदान दिलें, तथास्तु केलें. आनी जेन्ना मागीर नरसिंह भगवंतान हिरण्यकश्यपूक मारलो पळय तेन्ना श्रीमद भागवतांत वर्णन येयलां की नरसिंह भगवंतान ब्रह्माजीक कितें केलो, तापयलो. कोणी सांगलें तुका तेका वरदान दिवपाक? कोणाक विचारून दिलें तूं? कोणाक विचारून दिलें? तुका कोणी दिलां हें सगळें? भगवंत म्हणटा हांवें तुका दिलां, तूं म्हाका विचारल्या शिवाय ताका काय दिलें? दॅट मिन्स सगळे देवी देवता आसा हे उदार घेवन दिता. उदार घेवन दिता कोणा कडल्यान? भगवंता कडल्यान उदार घेवन दिता. तर उदार जर आमकां कोण दिता जाल्यार आमी कित्याक या, आमी डायरेक्ट कोणा कडेन या? भगवंता कडेन
मागीन भगवान सगळे दिवपाक शकता. ना मागीन असताना सुद्धा दिले. कोणाक मागीन असताना कोणाक दिले? ब्राह्मण सुदामाक दिले मागीन असताना. जाल्यार आमी मागून कित्याक भगवान दिवचो ना? आणि मागपाक जाय जाल्यार कितें मागपाक जाय? आमचे कडेन ऑलरेडी आसा सगळें, ते कित्याक मागपाक जाय परत परत? सुख आहा भितून, वयल्यान टेन्शन आसा, ते आनी कित्याक मागया? परत ह्या भौतीक जगान येतले आमी. मागपाक जाय कितें मागपाक जाय? प्रेम मागपाक जाय. कितें? प्रेम मागपाक जाय भगवान. तर सगळे देवी देवता ब्रह्माजी सगळ्यांक घेवन आणि माता पृथ्वीक घेवन खंय वयता? एका ब्रह्मांडात श्वेतद्वीप क्षीर सागर आसा, ज्या जाग्यार भगवान विष्णू शेषनागाचेर गेला. आणि त्या सागरात पावल्या उपरांत रोखडेच भगवान दिसना. भगवंताक आपोवचो पडटा, इन्विटेशन दिवचें पडटा. म्हणून सगळे देवी देवता प्रार्थना करपाक लागले. त्या प्रार्थनाक म्हणटा पुरुष शुक्त प्रार्थना. ही पुरुष शुक्त प्रार्थना श्रीमद भागवतमान वर्णन केल्ली आसा. पुरुष शुक्त प्रार्थना जेन्ना करता तेन्ना सगळ्यांक भगवंताचें दर्शन जाता पळय. सगळे देवी देवता बसले आणि थंय भगवंत दिसता. भगवंत दिसता पयला आणि पयसच्यान दिसता. आणि भगवंताक खबर आहा ते कित्याक येयले ते. सगळे सांगता की अशें प्रॉब्लेम जाला. खंय प्रॉब्लेम जाला? भूलोकान, पृथ्वीचेर कितें जाला? प्रॉब्लेम चल्ला. मातसो तूं यो. आणि भगवंत बरो आराम करी आसता, आनंदान आसता. कोण सेवा करता तेजी? माता लक्ष्मी सेवा करता. ताका खबर आसता की आपल्याक कित्याक येयले ते. प्रॉब्लेम व्हडलो जाता तेन्ना येता, कशें संकट आसता तेन्ना येता. भगवान म्हणटा की टायम येतलो तेन्ना आपूण येतलो. तेका लागून जिवनात कसलोय जरी प्रॉब्लेम आसलो जाल्यार आमकां भगवंता कडेन वचपाक जाय. कारण तुम्ही म्हणटले लोन ना जाल्यार भगवंता कडेन या. तर शेजारी त्रास करता, भगवंता कडेन या. पूण हेजे सोल्युशन मेळ्ळें सुद्दां, भगवंतान तुमकां दिलें जाल्यार अल्टिमेटली सोल्युशन तुमकां भौतिकूच मेळटलें न्हू. सोल्युशन कसलें मेळटलें? कसलें दितलो भगवान? तुम्ही मागतले कितें? जर लोन दिया म्हणून मागले आणि भगवंत तुमकां लोन दिले, सॉरी पैसे दिले करोड, तर भगवंतान तुमकां जे दिले पळय करोड ते कितें? कितें ती गोष्ट? कसली गोष्ट ती? आध्यात्मिक गोष्ट ती? 1 करोड दिलो तुमकां जाल्यार कसली गोष्ट ती? कसली गोष्ट? 1 करोड भौतिक गोष्ट. त्या भौतिक गोष्टींतल्यान तुमकां भक्ती मेळपाक शकता? मोस्ट ऑफ द टाइम ना. त्या गोष्टींतल्यान आनीक आमचें जीवन कितें जावपाक शकता? भौतिक इंद्रिय तृप्ती हें जावपाक शकता. तर मागपाक जाय जाल्यार भगवंता कडेन आमकां अल्टिमेटली आतां मागपाक जाय कितें? ह्या जन्म मृत्यू जरा व्याधींतल्यान भायर काडून आमकां कवर तुजें नांवार. तर जेन्ना सगळे देवी देवता वयता हेच्या वयल्यान आमकां कळटा की भगवंत एक्चुअली सगळ्यांचो रक्षा करपी आसा. आनी सगळे देवी देवता वयता तेन्ना भगवंत सांगता की आपूण टायम जाल्या उपरांत येता म्हणून. आणि मागीर काळानुसार पळयता आमी की पूर्ण हे यदुवंशी आसा. ह्या यदुवंशीत वेगवेगळे राजा जावन गेले आणि त्या राज्यांतल्यान कंस जो राज्य करतालो महाराज उग्रसेनाच्या सकयल. आणि एक दीस अशें जाता, खूब वेगळी काणी आसा. एक दीस पळयता की स्वयं कंस जो आसा हो आपल्या भयणीचे कितें करता? लग्न करता. कोण वांगडा? वसुदेवा वांगडा. आणि लग्न जेन्ना करता खूब सारको खूश आसता. आणि इतल्या खूश आसल्या कारणान तो दान ब्राह्मणांक सुद्धा दान दिता. सगळ्या गांवांत सगळ्या लोकांक सगळ्या वेगवेगळ्या आणि राजा आसता तेंकां प्रांतांतले तेंकां सुद्धा दिता. खूब सारकी तेंकां खूब खूश करता कंस. पूण जेन्ना कंस तोच आपल्या कितें म्हणटा तेका भयणीचो घोव म्हणजे बावळसी आणि आपल्या भयणीक घेवन जेन्ना सोडपाक जेन्ना वचा आसता वाटेरूच कितें जाता? आकाशवाणी जाता. ध्वनी साऊंड आवाज जाता. तर हेजो अर्थ शास्त्र सांगता की भगवान येवच्या पयलीं एक साऊंड जाता. तेका लागून आमी पळयता की आमी सुद्दां आतां भगवंताक जर अनुभव करतले जाल्यार आमच्या फुड्यान कितें आसा? ध्वनीत आसा. कितें? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
भगवान प्रकट जावच्या पयलीं ध्वनी आवाज जातलो. जेन्ना नरसिंह भगवान भायर येवपाचें आसलो पळय खांब्यांतल्यान आवाज येवपाक लागलो. गदा मारली पळय हिरण्यकश्यपून तेन्ना कितें जालो आवाज जालो. इतलो व्हडलो आवाज जालो की हत्ती आणि हत्तीची बायल म्हणजे कितें म्हणटा तिका हत्तीणेचें कितें जालें पोटान दुखपाक लागले. पोटान दुखोवंक ना पोटान भुरगें आसले ते मेले. हत्तीणीचो भुरगो केन्ना इजिली मरपाक शकना न्हू. हत्तीण केदी आसतली मोठी आसता न्हू तिचो भुरगो इजिली मरपाक शकना. पूण जेन्ना नरसिंह देव भायर येवपाचो आसलो आवाज जालो पळय व्हडलो तेन्ना कितें जालें हत्तीण गर्भपात जालो. भगवान येवच्या पयलीं कितें जाता कितें जाता एक नोटिफिकेशन मेळटा व्हडलो आवाज जालो. त्याच प्रमाणे ही आकाशवाणी म्हणजे संकेत करताली की भगवान आतां येवपाचो आसा. आनी खरेंच आकाशवाणींतल्यान ही दैवी आकाशवाणींतल्यान आकाशवाणी उलयता कितें की कंस मूर्ख म्हणलो कंस. अचंबीत जालें आपल्याक मूर्ख कोणी म्हणलो. तूं हो जो रथ व्हरता आनी ह्या रथार जी बसलेली तुजी भयण आसा ह्या भयणीचो 8वो जो पुत्र आसा हो पुत्र तुज्या मृत्यूचें कारण जाता. सडन कंसाची आतां शॉक लागता की अशें कशें जालें. इतलो तिडक येता. एक्चुली आजून मेरेन कांय जावन नासता जस्ट ताका नोटिफिकेशन मेळ्ळें आसता. केन्ना केन्ना जिवनांत आमचें अशेंच जाता न्हू मातशें समज कितें कळ्ळां की आपल्याक कोणी कितें म्हटलां किंवा आपल्याक कोणी दोळे अशें करून सुद्दां पळयलां कोणा कडल्यान जर कळ्ळें की तो असो तुका पळयतालो तिडकीन आजून अशें निश्कर्श येवंक ना की एक्चुली तो तुका मारपाक आसलो किंवा तो एक्चुली तुका कितें करपाक येवपाक आसलो. हें कळ्ळ्या उपरांत की आतां भितुरल्यान सारके हात बी कडकडपाक लागता म्हणजे भंयान न्हू तेका कितें करपाक क्रोधावेश म्हणजे तेका आतां आपूण मारतलो तो असो कसो म्हणपाक शकता. कंसाची हांगासर तशीच अवस्था आसा. आनी जेन्ना तिणें अशें कळ्ळ्या उपरांत रोखडेच दोरी आसता त्या दोरयेक सोडले आनी हातीन जो हें आसलो कितें म्हणटा तेका लगाम कितें चाबूक लगाम म्हणजे हें दोरयो कंट्रोल करतात. चाबूक आसलो चाबूक आसलो तो सोडलो सोमते एका हातीन तलवारेक हात घातलो तलवार भायर काडली आनी दुसऱ्या हातीन देवकी आपले भयण स्वता भयणीचें कितें केलें केस कटले. कितले क्रूर की आपल्या भयणी सुद्दां मारपाक सोदता. आयज आमी पळयता पळय कितले लोक अशे करता की आपल्याच फुड्यांतल्या लोकांक मारता. आतां आमी चर्चा करताली की बायलांक कशें आतां मारता बांगलादेशांत. पळयना की एक स्त्री म्हणून अत्याचार करता. एक स्त्री तिका बांदल्या मदीं तिचें वस्त्रच काडलें. कितली मेंटेलिटी कितली डेंजर ताकी राक्षस प्रवृत्ती. कलियुगांत म्हणून राक्षस कमी ना राक्षसच भरले. कितली प्रवृत्ती डेंजर. कशें चिंतून येता काय की एका स्त्रियेचेर हात घालप. शास्त्रान हें सांगलां की स्त्री सुद्दां मारपाक येता जाल्यार एक पुरुशान ओगी रावपाक जाय. 99.99% ओगी रावपाक जाय अशें म्हणटा. कित्याक स्वभावा प्रमाणे पळोवपाक गेल्यार स्त्रिया एक कोमल म्हणजे उलयता आसतली कितें वायट वायट कितें करता पूण एक पुरुशाचें जें स्थान आसा हें सदिनाच कितें आसा म्हणल्यार स्त्री आहा तिका मारपाक शकना. आनी हांगसर पळयता आमी की स्त्रीचो अपमान करता. जे हिंदू अशे जे लोक आहा थंयसर जेंच्यांनी कितें एक्चुली करूंकूच नासलें थंय जे जगताले थंयसर पूण कोणाचो राग कोणाचेर काडलो आनी कितें केलें तें कोणाक कशें मारप चालू आसा. कोणा दवरीत ना. घरांत वचोन देवारे फोडले घरांतलें सगळें सामान फोडलां आनी ताका भायर हाडून मारता. भुरग्यां तांकां मारल्या. एक कोण सिंगर आसलो ताका मारलो. म्हणजे पूर्ण घर जळयलें. घरांतले कितें वस्तू आसली कितें 200 तेजे वेगवेगळे इन्स्ट्रुमेंट आसले ते उडयले. तर जी राक्षस प्रवृत्ती आसा ही राक्षस प्रवृत्ती जेन्ना आमी सुद्दां जर आमी तिजेर
कंट्रोल करिना आध्यात्मिक कितें तरी दिवन जाल्यार आमची सुद्दां अशीच गत जावपाक शकता की फाल्यां सकाळीं आमकां कोण कितें म्हणटलो रोखडें आमी क्रोधावेश जाता तेणी आनी कितें म्हटलें आमी आनीक जातलें अशें करता करता द्वेश निर्माण जाता आनी द्वेश जेन्ना निर्माण जाता पळय ती राक्षस प्रवृत्ती ती वाडत वयता म्हणून एक धाकटो भुरगो आसता तो गुंडा जाता गुंडा कसो जाता कारण ताका एक्चुली ल्हानपणा पासून पयलीं ताका कितें आध्यात्मीक जर जीवन मेळना तेजी ती प्रवृत्ती आहा ती वाडत वयता ताका केन्ना कोणी तापोवंक नासता कोणी समज ताका लागून आध्यात्मीक जे शिक्षण आसा हें मेळप खूब महत्वाचें आसा जेन्ना वसुदेवान हें पयलें की आतां ओ देवकी आतां ही मरपाची आसा तेन्ना वसुदेवान समहाव कंसाक सांगपाचो प्रयत्न केलो पूण कंस कसोच आयकनासलो ताका मारपाक कितलें डिफिकल्ट सिच्युएशन की एका वाटेन तुजेर तलवार आतां पडपाचीच आसा आनी समहाव वसुदेव हा इतलो बुद्धिमान आसता की वसुदेवाचें जें संभाशण आसा कंसा वांगडा हें थंय वर्णन केल्लें आसा दाखोवंक शकता फाटल्यान कितें हें मिनटो तर वसुदेवाचें जें संभाशण आसा कंसा वांगडा तें वर्णन केलां की कशा प्रकारे वसुदेवान वेगवेगळे मुद्दे आहा ते थंय मांडल्या की तूं कित्याक देवकीचो वध करपाक पावना देवकीक तूं कित्याक मारूंक पावना खूब सांगता की तुजी भयण आसा आनी रोखडेंच कोणाचो इतलो स्वागत करून बरें इतलें सगळें तेजें सेलिब्रेशन करून रोखडेंच ताका मारप म्हणजे हो तेजो अपमान शास्त्रांत जाला हें तें आनी लास्टाक जेन्ना हो मुद्दो सांगता कितें तुका प्रॉब्लम कोणा कडल्यान आसा देवकीच्या 8व्या पुत्रा कडल्यान जाल्यार देवकी कित्याक मारता आनी जेन्ना हें तो आयकता समहाव थोडो मातसो की आतां वसुदेव कंस की आतां आनी सांगता की स्वता हांव तुका तें कितें करतलो हाडून दितलो हांव तुका जाय जाल्यार हाडून दिता तूं कित्याक टेन्शन घेता कंस आसा हेजो मातशें थंड जाता बट तरी ताका डावट आसता की कितें मे बी वसुदेव सत्य म्हाका सांगता मागीर फटीक उलोवपाक शकता सो आपूण हाका कितें करतलो हांकां आपूण कितें करतलो बंदी करतलो वसुदेव ने कहा हे भद्रश्रेष्ठ तुमने अदृश्यवाणी से जो भी सुना है उनके लिए तुम्हें अपनी बहन देवकी से तनिक भी डरने की कोई बात नहीं है तुम्हारी मृत्यु का कारण उसके पुत्र होंगे अतः मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जब उसके पुत्र उत्पन्न होंगे जिनसे तुम्हें डर है तो उन सबको लाकर मैं तुम्हें सौंप दूंगा हाँ तो का हाडून दिता तूं टेन्शन कित्याक घेता समहाव वसुदेवान आपल्या बायलेक देवकीक वाचयली तर तेजे उपरांत पळयता की जेन्ना वसुदेव देवकीक बंदी केले जेलीन जेन्ना घातले तर कितलें डिफिकल्ट सिच्युएशन आसतलें पळय की जेलीन रावप म्हणजे आतांची तरी जेल आहा ती कितें आसता जे गुंड आनी कोण रावता तांकां कितें मेळटा सगळें बरें तरेन मेळटा अशें समजना की जेलीन म्हणजे आतां जी जेल म्हणजे एक बरें जाल्लें आसा खबर आसतलें जे पुलीस आनी कोण कोण रिलेटेड आहा तांकां खबर आसतलें की जेलीन जे कोण रावता पळय विक्टीम ते सुद्दां बरे रावता पळय तांकां बरें मेळटा थंयसर खावपाक बरें तांकां सगळें जायते सोय मेळटा पण हांगासर पळोवपाक शकता की ह्या जेलीन तांकां खावपाक न्हिदपाक आनी कितले खूब कश्ट काडचे पडटाले जशें देवकी आनी वसुदेव आनी जेन्ना पयलो जेन्ना पुत्र जाता त्या पुत्राचें नांव आसता किर्तिमान हो पयलो जेन्ना पुत्र जाता तेन्ना स्वयं वसुदेव आपल्या हातीन हो पुत्र घेता आनी कंसा कडेन वयता कित्याक वचन दिल्लें काय ना कंसा कडेन वयता आनी दिता पयल्या पुत्र आनी कंस शॉक जाता की एक असो व्यक्ती कोण असो व्यक्ती आसपाक शकता की आपल्या स्वताचो पुत्र हाडून दिता की कितें कर म्हणून मार म्हणून सो कसो आसपाक शकता हांगा सगळें क्रूर काय हो स्वयं वसुदेव ना वसुदेव जर तें करिनासलो जाल्यार देवकी आनी वसुदेवाक कितें जाता आसलें तेंची मृत्यू जाताली पूण वसुदेवाक सुद्दां हें ज्ञान आसलें की भगवंत स्वयं आमच्या गर्भांतल्यान जर प्रकट जावपाक जाय जाल्यार आमकां अशा प्रसंगांतल्यान वयचें पडटलें म्हणून स्वता वसुदेव आपल्या हातींतल्यान ह्या पुत्राक बरें दिता आनी जेन्ना कंस पळयता बरी खूब नम्र आसा मरे खूब नम्र आसा इतलें पळोवन कंस आश्चर्यचकीत जाता आनी ताका सांगता कितें कांयच प्रॉब्लम ना हेका कितें कर तूं हेका व्हर आपल्याक प्रॉब्लम कोणा कडेन आसा
आठवा पुत्र जेन्ना आठवो पुत्र येतलो पळय तेका आपूण दंड दितलो, तेका आपूण वसुदेव वयता. पूण वसुदेव गेल्या उपरांत ह्या प्रसंगान एक ट्विस्ट मोड असो येता. कितें कोण येता मनीस? नारद मुनी. कितें करपाक? कळ लावपाक. एक्चुअली नारद मुनी कळलाय. आमकां ते टीव्ही पिक्चर सिरियल सगळे दाखयता की कळीचो नारद म्हणटा पळय, एक्चुअली कळीचो नारदान ज्या जाग्यार एंट्री मारल्या पळय त्या जाग्यार 100% बरेंच जाल्लेले आसा. तुम्ही म्हणलें न्ही नारदान सांगलें तेन्ना फुडें सगळे भुरगे मेले. एक्चुअली त्या भुरग्यांक शाप आसलो. सेकंडली नारद मुनी स्वताच्या एक्चुअली इच्छेन केन्नाच कांय करिना. नारद मुनीचें जीवन म्हणजेच भगवंताची इच्छा. नारद मुनी स्तर इतलो शुद्ध आसा की शास्त्रांत नारद मुनीक भगवंत म्हटलेलो आसा. भगवंत म्हटलेलो म्हणजे नारद मुनी भगवंत एक्चुअली न्हू, पण नारद मुनी इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू गॉड. की नारद मुनी जीवनूच आसा हे भगवंता समान आसा की ताका सगळें खबर आसा. आणि नारद मुनीची इच्छा म्हणजे भगवंताची इच्छा. तर नारद मुनीक फोर्सफुली भगवंताच्या इच्छेन हांगासर धाडलो जेणे करून भगवंत बेगीन येवपाक जाय म्हणून. आमी आतां ह्या काणयेंतल्यान पळयता की नारद मुनी थंय येता आनी नारद मुनी कितें करता? हातीन एक कमळ घेवन येता जेका कितें आसता? 8 पानां आसता. कितले? 8 पानां आसता. नारद मुनी घोडयता. आनी नारद मुनी एक असो व्यक्ती आसा, अशे महान संत आहा जे राक्षसा फुड्यानूय वयता. अशे खंयचे साधू संत ना इजिली राक्षसा फुड्यान वयता. पण नारद मुनीक खंयसरूय एंट्री आहा. कित्याक नारद मुनीक कोणूच कांय करपाक शकना. आय थिंक कंसूच दिसता. हय कंस काय हिरण्यकश्यप भगवंत ना. नारद मुनीक पळयता आनी एक दीस तिडकीन नारद मुनी कितें मारता? तलवार मारता. जेन्ना तलवार मारता तेन्ना तलवार कितें जाता? तलवार आर पार जाता आनी नारद मुनी थंय उबो आसा. नारद मुनीचेर जेन्ना तलवार चलयली तेन्ना कितें जालें? तलवार क्रॉस जाली. तो राक्षस म्हाका दिसता कंसूच दिसता काय कंस. तलवार क्रॉस जाली तेन्ना कंस चिंतपाक लागलो रे पावरफुल शरीर अशें म्हाकाय शरीर जाय कशें मेळटलें? नारद मुनी म्हणटा हें विष्णून दिला म्हाका. कोणी दिला? ओके पिताने म्हाका नाका म्हणटा. म्हणजे राक्षसा हे कोणाची दिवशी बाकी सगळे देवी देवतांकडे मागता. शिवजी कडल्यान मागता, ब्रह्माजी कडल्यान मागता आनी कोणा कडल्यान मागता किंवा झगडत घेतात ताचे कडेन. विष्णून दिला अशें कळ्ळ्या उपरांत नाका तर नारद मुनी आतां हांगा पावलो कंसा कडेन आनी कमळ घेवन पावलो आनी घुवडटा. कंस म्हणटा कितें करता काय तूं? तर कंसाक दाखयता की या कमळान कितली पाकां आसा? म्हणटा 8. मेज पळोवया 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके आतां हांगाच्यान मेज 1 2 3 4 5 6 7 8. आतां हांगाच्यान मेज 1 2 3 4 5 6 7. खंयच्यानूय मेज जाल्यार खंयचोय पयलो जाता आनी खंयचोय 8वो जाता, लास्ट जाता. आतां कितें कितें करता रे? मॅथमॅटिक्स शिकयता म्हाका? मॅथ्स शिकयता म्हाका? ना. आपण तुका सांगता की पुत्र हो पयलो 8वो जावं शकता, 8वो पयलो जावं शकता, 5वो 6वो जावं शकता, 6वो एक पयलो जावं शकता, खंयचोय पुत्र 8वो जावं शकता. तो पिसो तुका तेणी हाडून दिल्लो आनी तूं कितें केलें तेका वच म्हटलें. पुत्र खंयच्यानूय 8 जावं शकता, खंयच्यानूय येवपाक शकता. कंस म्हणटा आई किती आयडिया दिली तू, खरेंच बरें सारकें. कंस म्हणटा ओके थँक्यू थँक्यू थँक्यू. परत वयता आनी एका फाटल्यान एक पुत्रां कंस कितें करता? वसुदेव आनी देवकीच्या फुड्यान त्या पुत्रांक कितें करता? मारता, तेंची हत्या करता. इतलें दुख्ख जातलें की एका आवय आनी बापाय फुड्यान तेंच्या पुत्रांक जर मारलें जाल्यार एका फातराचेर प्रत्येक पुत्रांक कितें करता? वध करता. 6 अशे पुत्र वध करता. देवकी के गर्भ में संकर्षण या शेष नाग नाम का मेरा अंश है, तुम उसे बिना किसी कठिनाई के रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो. सपुत्रांची हत्या झाल्या उपरांत मारल्या उपरांत भगवंत स्वयं आता आपल्या धामात बसला आणि भगवंत आपल्या शक्तीक जी योग माया आसा तिका सांगता की नाही देवकी के गर्भ में संकर्षण या शेष नाम का मेरा अंश है. तर सपुत्र नष्ट झाले त्याच्या उपरांत 7वो पुत्र जो गर्भ आसा तो गर्भ म्हणजे संकर्षण. संकर्षण म्हणजे कोण? तुम उसे बिना किसी कठिनाई के रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करो. गर्भ शेष नाम का मेरा अंश है. शेष म्हणजे
शेष म्हणजे कितें अनंत शेष. तर बलरामाचे वेगवेगळे विस्तार रूपां आसा. भगवंताचे जे कितें कितें सेवान जे उपयोग जाणारी वस्तू आसा ती भगवंत बलरामाचे रूप. तर शेष नाग जो आसा भगवंत विष्णू ज्या जाग्यार न्हिदता कसली बेड स्लीप वेल. अशी बेड आसा जी कोमल बेड आसा. सोरोप आसता सोरोप कसो आसता सॉफ्ट आसता आणि स्लिपरी. तर भगवान अशा बेडीचेर न्हिदता जेका म्हणटात अनंत शेष. तर ह्या अनंत शेष म्हणजे स्वयं बलराम. तर बलराम खंय आसा आता खंय आसा बलराम देवकी माताच्या गर्भात आसा. कोणाक सांगता कोण भगवंत कृष्ण कोणाक सांगता आपली माया शक्ती आसा. ही माया शक्ती म्हणजे ज्या शक्तीन आता आम्ही सध्या रावता या भौतिक जगात. भौतिक जगत म्हणजे माया देवी. या माया देवीच्या अंडर राहून आम्ही सगळे काम करतात. ऍक्च्युली भगवंताक ही माया शक्ती आहा तीच भगवंताचे सगळे कार्य करता. कोणाक मारपाचो, कोणाचो कर्मानुसार वध करपाचो, कोणाक जिखोवपाचो, कोणाक हरवपाचो, हे सगळे माया देवीच्या अंडर चलतात. तर अशा मायादेवी भगवंती सांगता की माझो जो अंश आसा कोण शेष नाग तेका म्हणतात संकर्षण नाव तेका पडले. कित्याक संकर्षण कारण देवकी वसुदेवाचो जो परिवार आसा आणि तेवटेन यशोदानंदाचो परिवार तेका कितें केलें आकर्षित केले, एकट्याक हाडले म्हणून तेका नाव काय पडले संकर्षण. आकर्षण म्हणजे आकर्षित करावे, एकट्याक हाडप. संग म्हणजे वांगडा मिक्स करा. तर तेका लागून बलरामाक खंयच्या खंय व्हर, बलरामाक देवकीच्या गर्भातल्या खंय व्हर. तर बलराम पयलीं कित्याक गेल्लो कारण बलरामाक गुरु म्हणटात, आदी गुरु. कितें तर सगळे गुरु आसा किंवा आध्यात्मिक गुरु आहा, ह्या गुरूंचो स्त्रोत जो हे आसा सोर्स आहा हो कोण बलरामजी आसा. बलरामजी एक गुरु तत्व आसा. तर भगवत येवच्या पयलीं प्रत्येकाच्या जिवनात कोण येता तर जे हांगा भक्त आहा पळय सगळे ते भक्त येयले तेन्ना तुमकां खंयच्या वैष्णवान हातीक धरून हाडला काय ना हाडला. हाजो अर्थ तूं म्हणटा पुस्तकांतल्यान येयल्या आमी भगवद्गीता वाचल्या. भगवद्गीता सुद्दां तुका कोणी दिल्ली, कोणी तरी एका व्यक्तीक दिल्लो, तो सुद्दां एक तुमचो गुरु समान जाता. तर गुरुच्या माध्यमांतल्यान आमी भगवंताक प्राप्त करपाक शकता. म्हणून गुरु स्वीकार करप हो भक्ती मार्गाचो मुख्य अंग आसा. गुरु शिवाय भगवान श्रीकृष्णाक प्राप्त करपाक खूप डिफिकल्ट आसता. म्हणून गुरु स्वयं भगवान बलरामजी त्या गर्भात येता आनी कितें करता वातावरण निर्माण करता. आता कोण येवपाचो आसा म्हणून भगवंत येवपाचो आसा. तर तेज्या उपरांत कितें जाता जब योग माया द्वारा देवकी का बालक खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया तो देवकी को लगा कि उसे गर्भपात हो गया. फलत महल के सारे निवासी जोर जोर से यह कर विलाप करने लगे, हाय हाय देवकी का बच्चा जाता रहा. तर देवकीचो जेन्ना गर्भ आसा हो खंयच्यान खंय गेलो, त्याच्या गर्भाच्यान खंय गेलो रोहिणी. रोहिणी ऍक्च्युली वसुदेवाची बायल, पूण थंय कित्याक गेल्ली कारण कंस कितें करतालो त्रास करतालो खुबश्या लोकांक. खुबशे लोक मथुरेंतल्यान खंय गेल्ले गोकुल वृंदावनांत गेल्ले. आनी रोहिणी खंय रावताली नंद महाराजाच्या घरा रावताली. तर रोहिणीच्या गर्भांत हो भगवंत बलरामान कितें केलो शिफ्ट केलो, डायरेक्ट शिफ्ट. हे उपरांत कितें जालें गर्भांतल्यान भुरगो भायर येवंक ना जालें की आतां कितें तरी प्रॉब्लेम आसा. कितें जालें आता आमी कितें म्हणटा मिसकॅरेज गर्भपात जालो, गर्भच भायर येवना. सगळ्यांक कितें दिसलें ओके हो भुरगो ऑटोमॅटीक मेलो. कपसाक दिसलें ओ चल आपूण मारपाचो आसलो ऑटोमॅटीक मेलो बरेंच जालें. पयलीं आपूण मारलेली दिसलें आतां ऑटोमॅटीक मेलो बरें जालें. नेक्स्ट, हे सर्व कल्याणी योगमाया तब मैं अपने छहों ऐश्वर्यों से युक्त होकर देवकी के पुत्र रूप में प्रकट होगा और तुम महाराज नंद की महारानी माता यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होगी. तू कितें कर, तू थंयसर वच. खंयसर पयलीं तर एका शिफ्ट कर कोणाक बलरामजी संकर्षणाक ह्या गर्भांतल्यान रोहिणीच्या गर्भांत वच आनी तू थंय राव. कोणाची पुत्री जावन नंद महाराजाची पत्नी यशोदाची पुत्री जाऊन थंय तू प्रकट जा. तर हे काम
भगवंताच्या शक्तीनुसार हे जाता अशें न्हू की भगवंताक टेन्शन घेवपाक जाय भगवंताच्या इच्छेनुसार जाता आणि हेवटेन नेक्स्ट परत काही वेळा उपरांत दिसा उपरांत परत देवकीच्या शरिरात गर्भ परत धारण जाता आणि देवकीचे शरीर आसा हे तेज सुंदर जाता पूर्ण जे कितें म्हणटात ती जेल कारागृह जो आसता तो सारको प्रकाशीत जाता आणि सगळे देवी देवता पळोवपाक आता वयल्यान आतां कोण येवपाचो आसा भगवंत येवपाक आसा आणि देवी देवता प्रार्थना करता देवी देवता म्हणटा खूप प्रार्थना 2 सेंटेंसाच्या देवताओं ने प्रार्थना की हे प्रभु आप अपने व्रत से कभी भी विचलित नहीं होते जो सदा ही पूर्ण रहता है क्योंकि आप जो भी निर्णय लेते हैं वह पूरी तरह से सही होता है और किसी के द्वारा रोका नहीं जा सकता भगवंताक केन्ना कोण आडोवपाक शकना खंयच्यानच भगवंताक कोण आपोवपाकूय शकना कोण आपोवपाक शकता जे एक्चुअली तेजे भक्त आसा ते आपोवपाक शकता आणि भगवंताक केन्ना कोण खंय वचपाक किंवा येवपाक केन्ना कोण आडोवपाक शकना आयच्या इतिहासान इतल्या सृश्टीन ह्या भौतीक जगात सगळे राक्षस येयले कोण अजून जितो आसा कोण जितो आसा अजून कंस आसा अजून हिरण्यकश्यप आसा शिशुपाल नंदवक्र रावण कुंभकर्ण आसा मेले काय ना कोणी मारले भगवंतान मारले याच प्रमाणे आता पुढे येणारे जे असुर आहात तांकां भगवंत स्वता तरी मारतलो नाल्यार कोण ना कोण तरी कशें तरी धाडून मारतलो म्हणजे मारतलो कलियुगान केन्ना केन्ना संतांक साधू संतांक त्रास जातले हिंदूक त्रास जातले मुस्लिमांक हे चालूच आसतले कारण भौतीक जगत तसो आसा पूण केन्नाच खंयचोच असुर असो टिकपना की तो भगवंता पेक्षा श्रेश्ठ जातलो अशें जावूच शकना कारण असुर सुद्दां हो भगवंताचोच अंश आसा कर्मानुसार काळानुसार तेजी ती प्रवृत्ती जाल्या भगवंताक तिरस्कार केल्या उपरांत भगवंताचो संग सोडल्या उपरांत ती प्रवृत्ती वाडली आनी तो असुर जालो तर तेका लागून सांगला की भगवंत केन्नाच फेल जावपाक शकना आपल्या भक्तांक वाचोवपाक देवकी माताच्या गर्भान भगवंत स्वयं प्रकट जाता तर भगवंताचो प्राकट्य आसा हो खूब सुंदर आसा श्रीमद भागवतमान वर्णन केला तेजें आमी वर्णन फुडल्या आमच्या कथेन करूया ओके सगळ्यांचे खूप खूप धन्यवाद हरे कृष्ण